वास्को होलसेलर नुस्तेकार आणि बाजारात नुस्तें विकप्यां परत पेटले। नुस्तेकारां म्हणटा होलसेलरा आड कारवाय करची। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। इश्यू असो आसा की जे पळय होलसेल फीश वेंडर्स आसा ते रिटेल विकता म्हणून आनी तांकां थंय विकपाक परमिशन ना हेंचें म्हणणें आसा आनी ते इलिगल विकता हें तेंचें म्हणणें आसा। त्या खातीर ते म्हणटा कितें की तांकां तेंच्यांनी फक्त होलसेल विकपाचें आनी रिटेल विकपाचें न्हू। आतां ते कितले पासून सारकें आहा पळोवपाक जाय, कित्याक हेज्या पयलीं तेंच्यांनी सांगलां की पयलीं फाटल्या कावन्सिलान तेंचे म्हणल्यार ते इलिगल विकताले पळय ते सीज करी म्हणून नुस्तें बी ते पळोवचें पडटलें त्या खातीर। कित्याक स्टॅट्यूट कशें आहा की दीस आर पेरिशेबल गुड्स आनी फाल्यां जर तेंच्यांनी ते अशें सीज केलें किंवा ते सील केलें आनी दवरलें तें उरतलें तशें तें उरूंक शकना। तर हेका दुसरो कितें मार्ग काडचो पडटलो। दोनी पार्टीन आयकुपाक जाय, आयकूय बाजू आयकल्या मात दुसरी बाजू आयकुपाक जाय। तिंकाय आपयलें एक मार्ग काडपाक जाय। इश्यू जाला तेजेर आमकां कांय प्रॉब्लम कांय ना। आमी कितें आमचें नुस्तें हाडटाय, दर्याचें मारताय, माकोडे डिंगे पोनेवा सगळें हांव हाडटा, म्हागेलें नुस्तें विकता आनी आमकां तें विकूंक पडटा, हिंगा नाल्यार मडगांव व्हरोंक पडटा। आमकां कांय प्रॉब्लम कांय ना। ती येताय वयताय, तेंचें काम ती कोत्ताय, आमचें काम आमी कोत्ताय। कित्याक ती मार्केटकार, मार्केट जालो सगळ्यांक जावो, मार्केट जाल्यार बेस्ट सगळ्यांक आनी फायद्याचें सगळ्यांक। पूण तेंचें काम तेंकां लोक सवाय आहा म्हणून हिंगा येतात, ती लोकांक म्हारग दिताय म्हणून लोक थिंगा गिरायक घालना। कित्याक आमच्या सगळ्यांक फायद्यान पडटा म्हूण लोक हिंगा येतात, नाल्यार लोकांक सांग थिंगा सगळे लोक येवन बोवाड मात थिंगा आमकां मार्केटान नुस्तें घेताय आमी पूण म्हारग आनी वयल्यान ती फाटल्यान उलयताय। आमचें कांय प्रॉब्लम ना। हुंयी इतले पयसान कुट्टाडे मडगांवसान लोक कितें येता आमचें घेवपाक, बरें नुस्तें आनी फायदो पडटा सगळ्यांक। सगळे आपापल्या फायद्याची चोयताय। होलसेल आमी पासून चालले आमी तागडेन येवन थिंगा वेट करून विकताय, आमकां घेयनाय ती। म्हाजें नुस्तें धाडायलें तेणी एक फावटी आमचे हाडटा ते कितें भायर उडयताले आमकां आमी होलसेल भरपूर घेताय, हिंगा भरपूर नुस्तें हाडटाय। ते तेंचें कांय न्हू, इतलें नुस्तें आमी एक दिसान घालताय, फॅक्टरी घालताय, सगळे घालताय। आनी एक फावट रिप्रेजेंटेशन केलां बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटर आनी TO। सो कित्याक लागून आमकां खबर नासली ही ऑर्डर काडल्या म्हणून 2 तारखेर नोव्हेंबराची चीफ ऑफिसरान ऑर्डर काडलेली सकाळची 7 ते सांजचे 7 पर्यंत इन्स्पेक्टरांनी थंयसर ऑर स्टाफ थंयसर वयचो आनी तेच भाशेन पुलिसांचो हेल्प घेवन रस्त्यार विकता पळय तें बंद करचें म्हणून। पूण आजून पर्यंत पळय तें बंद, आयज पर्यंतय विकता म्हणटच आमी आनी एक फावट रिप्रेजेंटेशन केलां आनी आयज आमकां एडमिनिस्ट्रेटरान एश्युरन्स दिला की आयज तो ऑर्डर काडटलो स्टाफाक तेच भाशेन पुलिसांक की थंयसर पळय कोण विकता तें बंद करपाचें आनी कितें आहा पळय कायद्या प्रमाणे एक्शन घेवंक जाय तें एक्शन घेतली म्हणून हें आमकां तांणी खात्री दिल्या, हें आमकां एश्युरन्स दिला आनी त्या पासून आमी आतां बरे भाशेन वयता आनी पळयता फाल्यांच्यान कितें चलता पळय तें हें म्हणून आमी ताका देव बरें करूं। आजून पर्यंत सेटल जावना कित्याक वी हॅव रेज द पॉयंट। पयले सुवातेर हायकोर्टाची ऑर्डर आहा फूट पालीचेर कांय करपाक जायना, पूण आमकां पळय खबर मेवल्या ते भाशेन म्युनिसिपालिटीन हायकोर्टाक एप्रोच कोत्ता ते मॉडिफाय करपाक ती ऑर्डर आनी तांकां थंय परमिशन दिवचें म्हूण टेम्पररी ही शेड घालपाक। म्हणटच तें आजून पर्यंत फीश मार्केटाचें तेच भाशेन शेडीचें आजून पर्यंत कांय सेटल जालें ना। सो इट इज ऑन होल्ड म्हटलेल्या भशेन आमकां हेर आमचें सगळें कंप्लीट जाल्या बरोबर पयले सुवातेर MLAन एश्युरन्स दिल्ले सगळे मिटिंगेक की आमी बंद केल्या उपरांतूच काम चालू करतले म्हणून, पूण तें आजून पर्यंत बंद जावंक ना। तितले मेरेन आमी आतां लावचे ना।